गेले इतल्या वर्साची एक प्रथा आमचे जे गणपती हाडटा तेंचो आनी आमचो संबंध आनी आतांचोच संबंध न्हू. म्हाका दिसता कितले वर्सां जनरेशन टू जनरेशन ते फॉलो करीत आयिल्ले आसा आनी तेंची एक आपुलकी आनी आमचे तेंचे बद्दल एक वेगळे तरेची भावना. आनी गणेश चतुर्थी जेन्ना हाडटा हांगा आमचे गांवचे आमचे सगळे प्रतिश्ठीत अशे आमचे सगळे बरे मागपी ते गणपती हांगा हाडून तेजो स्थापना आमी केलो वयता. आनी आयज इतलें सांगपाचें की म्हाजे वडील बी केन्नाय विचारतले तांकां की बाबा हे अशेंच चलपाचें काय आमी कितें मॉडिफाय करपाक जाय आमची ह्या गणपती हाडपाचो हे आमी जे पालखीन जे हाडटा ते पयलींच्यान चालू जालें. पूण जेन्ना पर्यंत तेंची एक वेगळे तरेची एक आमचे बद्दल एक हांगा सगळे गणपती बद्दल एक वेगळ्या तरेची भावना आनी ती जुळलेली आहा. म्हाका दिसता की आमचे बी रिलेशनशीप एकदम वेगळेच आहा. त्याच तरेन म्हाका दिसता की तशेंच ही प्रथा चालू उरतली गेली इतल्या वर्साची प्रथा. आनी आयजच्या दिसा सगळे गोंयचे जनतेक गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा आनी देव बरे करचे सगळ्यांचे बरे पैकीची प्रॉस्पेरिटी. आनी आमी परत पळयता की गेले 2 वर्सां कोविडा खातीर लोकांनी साजरो करपाक संदी योग्य तरेचे गावूंक ना. ह्या वर्सा गावतले अशें एक आशा धरता की सगळे कोण कंट्रोलान उरचे.